बाळ म्हाका जाय आसलें आनी त्या प्रकार हांव सोम्या कडेन मागलें. म्हज्या पयल्या बाळाक 3.5 वर्सां जाल्लीं आनी त्या वेळार हांवें मागलें, सोम्या म्हाका आनेक भुरग्याचें देणें जाय. हांव हांगासर तुमी थंयसर पळयत हर एक संगतींत सोम्या कडेन इसारना मेळटा मुखार घालची, हर एक संगतींत. आनी कितें बरें आसा तें जेजू आमकां दिताच दिता. आनी तशें दुसऱ्या भुरग्या खातीर हांवें सोम्या कडेन मागलें, सोम्या म्हाका आनीक भुरगें जाय. पूण पयल्या प्रेग्नन्सी उपरांत म्हाका म्हजी भलायकी तितकेशें वयर सकयल जाल्लें, म्हज्या विटॅमीन डी डेफिशियन्सी म्हणटात तें पुरें जावन म्हजी भलायकी वयर सकयल जाल्ली. आनी तशें म्हाका मस्त भंय आसलें, सोम्या दुसरें बाळाक जाल्ल्या उपरांत आनी कितें जायत की म्हाका कळीत नासलें. पूण सोम्याचेर पात येली आनी सोम्या कडेन म्हळें, सोम्या म्हाका आनेक भुरग्याचें देणें जाय. आनी सोमी तक्षण म्हाका पयलें दिल्लें तेंच उतार. पळय मोगाचेरो कितलो विश्वासी तो, आनी ताचें उतार ससनाच्या ससनाक बाळटा म्हणचे तें सत जावन आसा. आनी तें दुसरें तेंच उतार कीर्तन 113 वाक्य 9 तेंच तो म्हाका दिता. He honors the childless wife in her home and he makes her happy mother of children. आवय भुरगीं नातिल्ल्या एका स्त्रीयेक भुरग्यांचे आवय तो करता, आवयपणाचो गौरव दिता, आवयपणाचो संतोष दिवन तें घर तो भरता म्हणलें तेंच उतार परत तो दिता. कित्याक तो म्हाका उडास करयलें ताणें, म्हजें उतार ससनाच्या ससनाक तें बाळटा. आनी त्याच प्रकार तें उतार मेळोवन येवच्याच म्हयन्यांत म्हळ्यार नेक्स्ट मंथांत हांव कन्सीव जाल्लें. आनी कन्सीव जालें आनी तशें मुखार येता आसतना बाळाक म्हळ्यार 3 म्हयन्याची गुरवार हांव आसता आसतना थंयसर ब्लिडींग जावंक सुरू जाल्लें. म्हाका ब्लिडींगाचे स्टेन्स म्हणटात, ते स्टेन्स कशें आसता म्हळ्यार ते जाल्यार भुरगें पोटा भितर मेलां म्हणून अर्थ, भुरगें जिवंत ना तें गेलां म्हणून अर्थ. हांवें म्हज्या डॉक्टराक फोन केलें, मॅम अशें अशें जालां. आनी तिका तक्षण कळ्ळें, ताका मिस्ड एबॉर्शन म्हणटात, भुरगें मरता आनी तें कोणायकी कळना. पूण त्या वेळार हांव रडलीं, कित्याक एक भुरगें आवयच्या पोटाक येता आसतनाच त्या भुरग्याचे आनी आवय मदें एक बांद सुरू जाता. आनी तें भुरगें इतलें मोलादीक त्या आवयक की त्या भुरग्याचो जीव आवयच्या पोटान गेल्यार ते घरांत एक मरण जाल्लें बरीच त्या आवयक. आनी तशें हांव गळगळें हांव रडलीं. हांवें सांगलें म्हजें भुरगें म्हाका जाय, ते भुरग्याचो मस्त मोग करता आनी भुरगें म्हाका जाय म्हणून हांव रडलीं. आनी त्या वेळार हांव सोम्या कडेन परत हांवें म्हळें, सोम्या हें म्हजें भुरगें हें तुवें दिल्लें आनी म्हाका कळीत आसा कांयच जावंक साध्य ना. आनी हें भुरगें तुवें दिल्लें. हांवें म्हळें लेट हर हार्ट बीट फॉर यू जीजस. म्हळें सोम्या ह्या भुरग्याचें काळीज तुजे खातीर बडोवन दी म्हण हांवें सांगलें. हें भुरग्याचें काळीज तुजे खातीर बडोवन दी म्हण हांवें सोम्याक सांगलें. आनी तशें हांव स्कॅनिंगाक वेतां आनी स्कॅनिंगाक गेल्ल्या बरींच डॉक्टर तें स्कॅनिंग दवरता आनी पयलें तो म्हणटा दुसरें कांयच नाजाल्यार डॉक्टर पुरो पळोवन मागीर म्हणचें. आनी डॉक्टर तें प्रोब दोवन म्हणटा भुरग्याचें काळीज नॉर्मली बडयता, कांयच तूं टेन्शन करनाका. आनी तें भुरगें सोम्यान तें मोराचें जाल्लें भुरगें सोम्यान म्हाका पाटीन दिलें. आनी हो जावन आसा म्हजो जेजू क्रिस्त. हांवें विश्वास दवरलो, खंयच्याय दिसा खंयच्याय घडये म्हाका तो सांडून घालिना. आनी ही जावन आसा म्हजी पातयणी. आनी ताच्या उपरांत मुखार तेंच बाळशें जल्माल्या उपरांत ताच्या त्या अंबिलिकल कॉर्ड म्हणटा आमी तें बोंबळे तावन तें रगत येवंक सुरू जालें. आनी तें रगत येवंक सुरू जाता आसतना जायते रगत येवन येतालें. कितें केल्यार इन्फेक्शन जाल्लें, रगत रावनातिल्लें. आनी डॉक्टरा कडेन व्हरून गेल्या आनी डॉक्टर कितें करता, व्हडलें डायग्नोसीस त्या डॉक्टरान करूंक सुरू केलें. तशें आसत आनी कितें सेप्टिसिमिया आनी कितें कितें म्हणून हांवें चिंतलें म्हज्या भुरग्याक हांवें होगडाय जाय, म्हजें भुरगें म्हज्या हातांत उरचें ना. कित्याक आमी मनशां आमकां बेन दिसता. आनी डॉक्टरा कडेन हांवें सांगून रडलीं डॉक्टरा मुखार, शी इज प्रेशियस टू मी सर. कशें मिनिकन ताका उरया म्हण हांव रडलीं. आनी घरापाटी आयली ते दिसभर आमी जाता. आमी कितलें देव आमच्या सांगात आसा म्हळ्यार मोगाचें न्हू. आमी मनशां सैमाचें आमचें ते दिसभर कोण येता. पूण हांव घरा पाटी आयली, परतून भुरग्याक हाडून रडता कितें ताका आयसीयून दवरिचें म्हणा. आनी म्हज्या मतीन ताका सेप्टिसिमिया जाला तें म्हाका सोडून वता. 7 दिसांचें बाळशें. आनी हांव रडलीं आनी म्हज्या धाकटें पयलेंचें म्हळ्यार व्हडलें धूव 3.5 वर्सांचें ताचे कडेन हांवें म्हळें पुता बायबल हाड. आनी तें बायबल हाडटा. आनी हांवें म्हळें म्हाका आज बायबल उक्तें करूंक तांकां ना, तूं बायबल उक्तें कर कित्याक म्हज्या हातान बाळशें आसा. आनी हांव जाणा म्हजो जेजू म्हजे लागीं उलयता आनी म्हजो जेजू म्हाका बुजयता कित्याक तो म्हजो मोग करता. आनी तक्षण म्हज्या भुरग्यान तें बायबल ओपन केलें आनी थंयसर म्हाका मेळ्ळीं उतरां. तुका हांवें कितें बसयलां तें हांव करनच पावतलो, तुजे हात हांव सोडचो ना. तुका हांवें कितें बसयलां, आय वील फुलफील वॉट आय हॅव प्रॉमिस्ड यू. आनी त्या घडये म्हाका समजलें म्हज्या बाळशाक कांयच जायना, म्हजें बाळशें म्हाका पाटी येता.
आणि त्या घडी आमी काण गेल्या भायर सरल्या भुरग्याक काणगोन आमी ICU मंगळूर नर्सिंग होम NICU गेले आनी भुरग्याक दिवंक आसा भुरग्याक दिता म्हणसर म्हजे काळीज दुखांत आसलें पूण खंयच्या घडये हांव त्या भुरग्याक काणगोन त्या नर्साच्या हातार हांवें दिलें हांवें अनुभव केल्लें जावन आसा मोगाच्यानो त्या भुरग्याक हांवें ICUच्या नर्साच्या हातान दिल्लें न्हय पूण म्हज्या जेजूच्या हातांत हांवें दिल्लें आनी तक्षण म्हज्या मोतीक असलें समाधान आयलें सगळें बेबिरान पयस गेलें कित्याक सोमयाचेर पात येवन म्हज्या भुरग्याक हांवें त्या नर्साच्या हातान दिल्लें आनी सगळें बे पयस गेलें समाधान आयलें कांयच बे ना कितेंच ना आनी तें जावन आसा देवाची शांती आमी ताचेर पाती येयल्या वेळार आमकां मेळची आनी तशें हर एक ताचे रिपोर्ट्स नॉर्मल आयले ताका कितेंच जावंक ना 3-4 दिसांनी डिस्चार्ज जावन आमी घरा पाटी आयल्या आनी आतां ताका 6 वर्सां जाल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी तशेंच म्हज्या दुसऱ्या डिलिव्हरीच्या टायमार म्हाका मेडिकेशन रिएक्शन जाल्लें मेडिकेशन रिएक्शन जावन हांव थंयसर मोराचें आसलें आनी म्हजें टेम्परेचर चड जाल्लें म्हजी BP सगळी वयर सकयल जाल्ली आनी सक्कड जाल्लें देव थोडे पटी आमची परिक्षा करता आनी त्या वेळार पूण म्हाका एक कळीत आसलें सोमयान म्हाका म्हणा आय विल मेक यू हॅपी मदर ऑफ चिल्ड्रन हांव तुका भुरग्यांची संतोश बरीत आवय करता आनी तसलें प्रॉमीस आसतना हांव ते डिलिव्हरीच्या टायमार कशें मरतलीं हांव मरूंक साध्य ना आनी तशें हांवें पातयेलें सोमया तूं म्हाका उरयतलोय आनी सोमयान म्हाका आज्या पिरितीन उरयलें कितेंच म्हाका जालें ना प्रेज द लॉर्ड आनी तशें म्हज्या भुरग्याक नोव्हेंबर 17 ताका 6 वर्सां जातात हर एका बर्थडेक हांव सोमयाक म्हणटा सोमया आज म्हाकाय 6 वर्सां जालीं आज म्हाकाय 5 वर्सां जालीं कित्याक हांवें त्या दिसा मोरा जें आशिल्लें त्या भुरग्याक सांगता पूण सोमयान म्हाका आनी म्हज्या भुरग्याक उरयलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी तशेंच कामाच्या विशयान हांव कित्याक हांगासर हर एक सांगून आसा म्हळ्यार कशें आमी सोमया आमच्या जिणयेंत हर एक संगतींत आमी सोमयाचेर पात येवन मुखार वचूंक आसा हर एक संगतींत आनी थंयसर म्हाका MSc करूंक जाय आसलें मोगाच्यानो आनी MSc करूंक जाय आसतना हांव ते MSc एंट्रन्स एग्जाम बरोवंक आसली आनी MSc एंट्रन्स एग्जाम बरयतना हांवें कॉलेजीन आमी एंट्रन्स एग्जाम हांव कांय तयार करूं ना कित्याक सडन आयलें एंट्रन्स एग्जाम आनी तयार करूंक म्हाका टायम नासलें आनी हांव थंयसर वचून म्हजें इन्स्टिट्यूट हांव काम करतलीं हांव शिकयतलीं एका नर्सिंग कॉलेजीन हांव टीच करतलीं आनी थंयसर वचून त्या आमच्या डायरेक्टरा कडेन हांवें सांगलें मॅम हांव एग्जाम बरोवंक वयता एंट्रन्स एग्जाम म्हजे खातीर मागा म्हूण सांगलें आनी त्या दडा मागा म्हणटाना तिणें म्हाका इन्सल्ट करून सांगलें मागण्यांत हांव पातयेना पूण तूं खालें म्हणलें थंयसर तूं प्रूव करताय म्हणाली ती पूण हांवें म्हणलें हांव मागण्यांत पातयेता कित्याक हांवें कांयच शिकोवना हांव कांयच शिकोवनातलें पूण म्हाका कळीत आसलें म्हजो जेजू म्हज्या सांगता आसा आनी ताणें म्हाका सांगलां आयझाया 41:10 आय एम अपहोल्डिंग यू विथ माय विक्टोरियस रायट हँड हांवें तुका म्हजें जैत देवून तूं उजव्या हातान उखलना धरलां म्हाका कळीत आसलें म्हजो स्वामी म्हाका सलवणी दिना आनी तशेंच हांव त्या एंट्रन्स एग्जामाक गेलीं कांयच हांव शिकोवना वयल्या वयर हांव शिकून गेल्लीं आनी थंयसर वचून एंट्रन्स एग्जाम हांवें बरयलें आनी सगळ्या कर्नाटकान जाल्लें तें एंट्रन्स एग्जाम राजीव गांधी युनिवर्सिटीन ती जाल्ली आनी थंयसर म्हाका 2nd रँक आयिल्लें एंट्रन्स एग्जाम तें म्हजें न्ही हांव कित्या खातीर तुमचे लागीं सांगता म्हळ्यार हर एकांत म्हजें बळ सोमी जेजू क्रिस्त आनी हांव कितेंच न्ही आनी हांव जावन आसा अस्कत्यांत अस्कत आनी सोमी जावन आसा म्हजें बळ आनी ताणें म्हाका हर एकान म्हज्या शिकपान जावं दी म्हज्या कुटुंबा जिवितान जावं दी हर एकान ताणें म्हाका चलयल्लें आनी कामाचो वेळ लागता आसतना मोगाचें हांव पयलें एक घडये एका कॉलेजींत हांव टीच करतलीं आनी ताच्या उपरांत ती कॉलेज बंद जायची पडली आनी त्या वेळार हांव सोमया लागीं म्हणालें जेजू म्हाका कामाची गरज आसा म्हाका कामाची गरज आसा साक्रामेंता मुखार हांवें बसचें सदांय आनी जेजू कडेन उलोवचें जेजू म्हाका कामाची गरज आसा कित्याक म्हाका अर्थीक कश्ट आसात म्हाका कामाची गरज आसा जेजू म्हूण हांवें सांगलें म्हाका काम दाखोवन दी आनी थंयसर म्हज्या काना लागीं 3 पटी म्हज्या आतां हांवें काम करची कॉलेज म्हळ्यार हांवें आतां काम सोडलां सोमया खातीर पूण थंयसर म्हज्या काना लागीं त्या कॉलेजीचें नांव 3 पटी आयकलें आनी म्हाका कळ्ळें थंयसर म्हाका सोमी काम दिता आनी हांव थंयसर कामाक गेलीं इंटरव्यू हांवें एटेंड केलें आनी मस्त जाणां दुसरी कॉम्पिटिटर्स आसलीं पूण थंयसर हांवें एप्लिकेशन दिलें आनी म्हाका कळीत आसली म्हज्या इंटरव्यूआन म्हाका तांणी सर्टन क्वेश्चन्स तांणी विचारले म्हजे लागीं हांव उलयलें पूण ते तांणी विचारलें क्रायटेरिया म्हजे लागीं नासलें पूण म्हज्या सांगता आसलो म्हजो सोमी आनी सोमयान म्हाका तें मुळान जाल्यार तो म्हाका दिता म्हूण कळीत आसा आनी तें काम म्हाकाच मेळ्ळें हेरांक तें मेळों ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी त्याच प्रकार
सोमयान म्हाका त्या इन्स्टिट्यूशनांच दवरून व्हेलें आनी तशें त्या आनी एका इन्स्टिट्यूशनान 9 वर्सां हांवें शिकयलें आनी ताचे उपरांत हांगासर हांवें तुमकां सांगलें केदाळे म्हज्या जिणयेंत हांवें पळयल्लें आसा इझाया परजेक देव कसो चलय लागलो इस्रायल परजेक देव कसो चलयलो तांकां इस्रायल परजेक अरण्यांतल्यान ताणें व्हेलें मरुभुमींतल्यान ताणें व्हेलें तान लागतना तांकां उदक दिलें आनी तांकां जाय जाल्लें खाण दिलें सवळेचो ते मोडाचे ते खांबे तांकां दिलें दर्या मदें वाट उक्ती केली आनी तोच अनुभव म्हज्या जिणयेंत म्हज्या सोमयान म्हाका दिल्लें जावन आसा म्हजो बापूय जावन म्हज्या सांगाता तो रावून हर एक म्हज्या गरजेंत तो म्हाका पावला आनी हर एक म्हज्या संगतीन हांवें ताचे लागीं इसारण मेटां काडिल्लें म्हज्या कामांत म्हज्या काजारा विशयान जावं दी भुरग्यां विशयान जावं दी शिकपा विशयान जावं दी या म्हज्या कामा विशयान जावं दी हर एकांती हांव ताचे लागीं इसारण मेटां मुखार घाललीं आनी ताणें म्हजी मेटां शाबित सांबाळल्यांत येदोळ म्हण आसत विश्वासी तो जावन आसा ताचेर पातयेलो मनीस केदींकच लजेक पडना जिणयेंत सलवणी आपणायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी तशेंच देव आनी तशेंच देवान म्हळ्यार पवित्र आमकां केवळ देव आमच्या कुडीचे गरजो मात्र पळयता न्ही आमच्या आत्मीक रितींनी देव आमकां बदलिता आमच्या आत्मीक रितींनी देव आमकां बदलूंक प्रयत्न कित्याक तो आमचो बापूय जेजू म्हजो बापूय देखून ताका म्हजी आत्मीक जिणी बदलूंक जाय आसली ताका म्हजी आत्मीक जिणी बदलूंक जाय आसली आनी त्या प्रकारे देवान कितें केलें आमकां म्हाका आनी म्हज्या न्हवऱ्याक बरें पयशे फायनान्शियल आशिल्ले फायनान्स आमचे बरें आशिल्ले पयशे जाय तितले सोमयान दिल्ले हातांत पूण कारणांतराक लागून आमच्या हातान आमकां फायनान्शियल कस्ट येताले बरी सोमयान केल्ले कित्या खातीर म्हळ्यार तितल्या मनासर हांव मागण्यांत आसली देवातय आसली सक्कड वय पूण मस्त भायर भोवंक वचें भुरग्यांक भोंवडी मारूंक आपोवन व्हरची सदां सांजेर आमी भायर वचें आनी अशें म्हळ्यार एक संवसारी जिणी रितीन हांव जिवन आसली पूण सोमयाक म्हज्या जिणयेंत तें ताका बरें दिसलें ना संवसारी जिणी जिवोवचें ताका बरें दिसलें ना आनी ताका तेंसर म्हजे स्क्रू कितें म्हणटा ताका इल्लेशें टायट करूंक जाय आसलें आनी तो आमकां फायनान्शियली सॉल्व पयशांचे कश्ट येतात आनी हे सगळे संवसारी कुशलकाय बंद पडटा आनी देवाक त्या खातीर आज हांव अर्घ दिता प्रेज द लॉर्ड आनी ताच्या उपरांत तेंसर म्हाका देवान आनी एक शिकयलें ल्हान ल्हान संगतीन समेत म्हणजे आतां फाल्यां कित्याक पयशे बांदूंक आसा फाल्यां लॉनाक कितले पयशे बांदूंक आसा आनी कितें फाल्यां पयशांची गरज आसा हातान पयशे ना कालें करचें गोत्तू ना सक्रामेंता मुखार बसून रडचें आसलें सोमयाक कालें करचें आनी सोमयान म्हाका दिवचें उतार हांव दिता म्हजेर पातये आनी कितें कितें वद्दाडल्यार पयशे हाताक मेळना कितें करचें कालें करचें समजना तेलें आनी आखरेक म्हणटा आमी हातपाय बोडोवन बोडोवन कांयच जायना म्हणटाना थंयसर कंप्लीट जावन देवाचेर डिपेंडन्सी सोमयान शिकयलें सोमया म्हज्यान कांयच करूंक जायना तुजेर हांव पाती येता आनी तशें देवाचे वयर संपूर्ण रितीन शरणागत जाल्ल्या वेळार सोमया तुंच चलय तुंच पळय म्हूण सांगल्या वेळार आमचे सक्कड मेजॉरिटी फिनान्शियल प्रॉब्लेमांत हांव ताणें आमकां भायर हाडलें संपूर्ण रितीन सुटका ताणें दिलें आनी थोडे मात्र उरलां सोडल्यार सगळ्या रितीन ताणें आमकां फायनान्शियली ब्लेसिंग आमच्या कुटुंबांत ताणें दिलें प्रेज द लॉर्ड आनी तेंसर सोमयान म्हाका फायनान्शियल प्रॉब्लेम आमच्या जिणयेंत येवच्या कश्टा मुखांतर देव आमकां नितळ करता मोगाच्यानो हे संवसारी संगतींत ताणें म्हाका नितळ केलें मात्र न्ही ताचेर संपूर्ण रितीन विश्वास धरूंक सोमयान शिकयलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तशें आमच्या जिणयेंत जावचें हर एक इन एवरीथिंग गॉड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ दोज हू आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पज सोमयान कोणाक आपयलां तांच्या जिणयेंत घडचें हर एक संगती तांच्या जिणयेंत तो तांच्या बऱ्याक पडाशें करता प्रेज द लॉर्ड आनी तशेंच मुखार वता आसतना एक दीस म्हज्या ती पवित्रपणाची जिणी जिये जाय त्या विशयान उरपाक आसलें देवाचो मोग जाय तितलो आसलो सक्कड वय पूण पवित्रपणाची जिणी म्हळ्यार कितें म्हणल्या विशयान म्हाका कळीत नासलें आनी एक दीस सक्रामेंता मुखार बसून हांवें मागतना सदांय सांजेर आमी वचून हांव आनी म्हजो न्हवरो सक्रामेंता मुखार बसलेलो 1 घंटो 2 घंटो थोडे फावटी 3 घंटे आमी बसून मागचें आसलें रातीचें एक दीस हांवें जेजूच्या मुखार बसलीं सक्रामेंता मुखार आनी हांवें जेजूक सांगलें जेजू हांव तुजो मस्त मोग करतां आनी तूं नासतना म्हज्यान जिवंकूच साध्य ना एक दीस एक घडी म्हाका तूं नासतना म्हज्यान जिवंक जायना जेजू म्हूण हांवें सांगलें आनी सोमयाक हांवें म्हळें जेजू जर तर हांव मेल्यार म्हाका सर्गाकत व्हर आनी
म्हाका येवंक कोणाक धाडिनाका, थंय गेल्यार हांव तुका पळोवंकच पळयना आनी पुलगद्रेक ताच्या की पयलें म्हाका धाडिनाका, कित्याक म्हळ्यार मस्त दिसा उपरांत हांवें तुका पळोवचें, पूण म्हज्यान जायना जेजू. हांव तुजो इतलो मोग करता की हांव मेल्लेच घडये म्हाका तुजे लागीं हाड आनी म्हाका तुका पळोवंक जाय, तुजे लागीं तुज्या पांयाच्या लागीं म्हाका बसूंक जाय, तुज्या उस्क्यार म्हाका माथ्यार दवरूंक जाय आनी तितलो हांव तुजो मोग करता देखून जेजू म्हाका मेल्लेंच तुजे लागीं व्हर म्हणून खंयच्या एका घडये हांवें म्हजें मागणें विचारलें. आनी त्या वेळार म्हज्या कानांत सोम्याचो ताळो आयकता. मेल्ल्या उपरांत तूं म्हज्या सांगात रावूंक आशेताय, मेल्ल्या उपरांत तूं म्हज्या सांगात रावूंक आशेताय, तर आस्तावनच म्हज्या सांगात राव, तर आस्तावनच म्हज्या सांगात राव. आनी तो ताळो मेल्ल्या उपरांत तूं म्हज्या सांगात रावूंक आशेताय जाल्यार आस्तावनच तूं म्हज्या सांगात राव म्हण सोम्यान म्हाका सांगलें. आनी त्या दिसा म्हजे दोळे उक्ते जाले. पवित्रपणाची जिणी म्हळ्यार कितें, पाताक हांवें सोडूंक आसा, पवित्रपणाची जिणी हांवें जियोंक आसा. आनी त्या दिसा म्हजे दोळे सोम्यान उक्ते केल्ले. आनी त्या दिसा उपरांत तितले मात्र न्ही मोगाच्यानो, केदळ आमचे थंय सोम्याचो ताळो आयकता आनी सोम्याक आमी जायत म्हणटा, देव ताची कृपा आमकां दिता. आज तुमी सोम्याचो ताळो आयकतात, सोम्या म्हाकाय पवित्र जावन जियोंक जाय, आस्तावनच हांव तुजे सोमे जियेता म्हूण तुमी म्हणटात, सोमी ती कृपा तुमकां दिता. आनी हांवें म्हज्या जिणेंत अनुभव केल्ले जावन आसा. पाताक नासतना जिये जाय म्हूण मस्त आशा आसली, पूण हांवें चिंचे आहलें आमी मस्त फाटी फटवून पडटा, सैतान आमच्या दोळ्यांक एका तराची पट्टी बांदता. पाताक नासतना जियोंक जायना म्हणटा तो. आमी मनशां पाताक करताच, पूण मोगाचें देवाच्या कृपे वरवीं, देवाच्या सक्ते वरवीं सगळें साध्य. आनी पाताक नासतना जियोंक, प्रॅक्टिकली पाताक नासतना जियोंक ताणें म्हज्या जिणेंत म्हाका कृपा दिल्लें आनी तो अनुभव हांवें केल्लो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी तशेंच सोम्या तुजी सेवा करी जाय म्हण हांवें जायत्या तेंपात हांव मागतलीं. 25 इयर्सा पयलें हांव मागचें आसलें. आनी सादारण 18 वर्साच्या पयलें म्हाका सोम्यान सांगलें तूं म्हजें उतार परगडतलें. आनी 18 वर्सां पयलें म्हाका सोम्यान सांगलें तुवें म्हजें उतार परगडतलें. आनी ताकाच सरी जावन म्हणल्यार बरी, सोमी म्हाका तयार करना इल्लो ताचें उतार परगटूंक. तो म्हाका तयार करनच आयलो. जायतो तेंप ताणें काण गेलें, नितळ म्हाका केलें, तयार म्हाका केलें. आनी फाटल्या 2.5-3 वर्सांत हांव देवाचें उतार परगट करूंक, ताचें आराधन करूंक, ताचें साक्ष दिवंक, ताका महिमा दिवंक एक खातीर जावन तो म्हाका उपयोग करन आसा. आनी त्या दिसा 25 वर्सां पयलें म्हज्या जिणेंत सोम्या जेजू क्रिस्तान घाल्लो तसो मोग, आज तो मोग हेरांक वांटूंक मोगाच्यान ताणें आज म्हाका अवकाश करून दिला. आनी हांवें सोम्याक इतलेंत म्हणा, माय मिशन इज टू लव यू जीसस अँड टू मेक यू टू बी लव्ड बाय अदर्स. टू लव यू अँड टू मेक यू लव्ड बाय अदर्स. हें जावन आसा म्हज्या जिणेचें मिसांव. तुजो हांवें मोग करूंक आनी पेल्याक तुजो मोग करतले बरी करचें जावन आसा म्हज्या जिणेचें मिसांव. आनी ताका सोम्यान हांवें केदळ म्हाका समर्पून दिलें आनी सोमी म्हाका त्या खातीर उपयोग करून आसा. आनी मोगाच्यानो हांगासर म्हजे टेस्टिमनी आखेर करच्या पयलें इतलेंच हांव सांगूंक आशेतां. थंयसर सोमी आमकां आपडतना आमची कूड, आत्मो आनी मन आपडटा. आनी उडास दवरास मोगाच्यानो ह्या संवसाराक आमी आयिल्ल्या देवाक वळखूंक, देवाचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी ससनाच्या ससनाक ताचें सूख भोगच्या खातीर. आनी हांव आनी तूं आमची न्हय, आमी सोम्याचे जावन आसा, पूण जायते फाटी आमी आमचीच म्हणल्यार बरी आमी जियेता, आमचीच योजना आमी करता आनी आमकां रसिल्ल्या आमचो मोग करतल्या हर एक घडी आमकां राखून रावतल्या ह्या जेजूक आमी विसरून जियेता. पूण आज आमी निश्चय करया, सोम्या तुजे खातीर एक पवित्रपणाची जिणी हांव जियोंक आशेतां आनी तुजी सेवा हांव करूंक आशेतां. म्हाका आपयलो देव, एका पातक्याक ना फावो जाल्यार म्हाका आपयलो देव खंडीत जावन तुमकां खंडीत जावन आपयतलो. आनी आज तुमी सांगा, सोम्या तुजो मोग आमी ह्या संवसाराक वांटतल्या, आमकांय तूं उपयोग कर आनी सोमी तुमकां आपयतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी उडास दवरा, कितले चड आमचे काळीज ह्या संवसारी संगतीक अटॅचमेंट आसा आनी तितलें आमी देवाच्या मोगान बरोवंक असाध्य. How happy is the soul that has no attachments. उडास दवरा. And how simple it is for her to follow Christ. खंयचे अटॅचमेंट नातल्ले, संवसारी अटॅचमेंट नातल्लो आत्मो आमचो जाल्यार सोम्याच्या फाटल्यान वचोंक बहुच सुलभ.
आनी सोमी आमकां कितले संवसारी संगतींतून आमी खाली जाता मोगाच्यानो तितलें जेजू आमकां ताच्या मोगान भरता, ताच्या मोगान भरता. आनी मोगाच्यानो कितले आमी सोमयाच्या मोगान भरता तितले आमकां पातका वयर जैत सुलभायेच्यान जाता. कसलेंय ते पाताक जावन दी त्या पातका वयर जैत आमकां मेळटा. देखून सोमयाच्या मोगान बरोवंक आयच्या दिसा आमी मागया आनी उडास दवरया. हे जिणेंत आमकां जायते ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना जायते आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज आसात, जायते चॉयसीस आसात, जायते ऑप्शन्स आसात ह्या संवसारांत. आमी कितेंय चूज करयेत, पूण आमच्या मरणाच्या वेळार हो आत्मो एक दीस आमकां सोडून वेताच आमी कोणूच ह्या संवसारांत रावना. ते सोडून वेतल्या वेळार आमच्या मुखार आसचे तिनंत ऑप्शन्स म्हण हांवें सांगेत. सर्ग, संवसार आनी येवकोंड. सर्ग, पुलगत्र आनी येवकोंड. आमकां येवकोंडाक वचूंक जाय गी, आमकां पुलगत्रेक वचूंक जाय गी. हे आमचो जेजू आसचे जेजूच्या घरा आमी वचूंक जाय. जर तर जेजूचें घर आमी आमच्या फ्रिडमांत आमी तें चूज करता जाल्यार जेजू म्हाका तूं जाय. मोगाचेर आस्त हांव तें चूज करा. आज हांव सोमया सांगाता मेटां घालूंक शिका. आनी म्हज्या जिणेंत कशें सोमी म्हज्या सांगाता रावलो, कशें म्हाका सांगता ताणें ताचे मेटां घालून सांगाता तो मुखार व्हरून गेलो, तशेंच सोमी तुमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत तुमच्या सांगाता रावतलो, मोगान भरतलो आनी विश्वासी देव जावन तुमकां तो मुखार व्हरतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. Carmel प्रेम बायबल डायरी देवा उतर तुझ्या हातारी. तेच पोटी वाचपा तेच माती नोवेना चिंतून कची सवाला